जाग्याचेर आमची एक लिकेज जाली आनी हांगा संपूर्ण वास्को वचपाचे उदकाची नासाडी जाली। कारण हे वारंवार हांगा जाता। ओल्ड 1989 घातली पायपलायन ती मेळटाची आशिल्ली आनीक आयज ह्या परिस्थिती भितर इमिडिएटली आमचे इंजिनियर्स आनी चीफ इंजिनियर हे सगळे हांगा आयले आनीक जी मशिनरी जाय आशिल्ली ती लायन इतले बेगीन काडपा खातीर कारण इतले मोठे प्रमाणांत आशिल्ली तांचे 1200 डाया पायप हे वास्कोची मोठी हे व्हरताले उदक व्हरताले सप्लाय ते आयज टोटल डिटेल जाल्ले आसा। इमिडिएटली आमचे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटान विश्वास घेवन ताका एक अल्टरनेटीव सोर्स दिल्लो आसा। कांय प्रमाणात वास्को मार्गोवा ह्या दोनी सप्लाय ताच्या भितर थोड्या प्रमाणात उदक कमी जातलें पूण अल्टरनेट तांकां सोर्स करून दिल्लो आसा आनी जाय म्हणले तर जाय हाय अल्टिट्यूडाचेर जे कितें घरां आसात तांकां एखाद्या वेळेस तांचें सिस्टम जावचो ना। फक्त फाल्यांच्या दिसाक रोखडेच परवाच्या परत एक फावटी रेग्युलर सप्लाय जातलो। आयज पूर्ण दीस आनी आयज रातचें हें काम जातलें। हांव मुद्दाम जावन इन्स्पेक्टराक आयलो आनीक पळोवपाक की जर कितें मोबिलायज करपाचें आसा म्हणजे आमकां तें उदकाचें आयज हांगा जें उदक डेपोजीट जाल्लें आसा तें काडपाचो हें चालू आसा। एक फावटी ड्राय जातकच आमी परत एक फावटी पायपलायन रिपेर करतली। आमचे जे ई आसात आनी चीफ इंजिनियर आनी बाकीचे जेई एसिस्टंट इंजिनियर हाची टीम आयिल्ली आसा आनीक हे जे लिकेजीस फिक्स करपा खातीर तांकां मशिनरी आनी ह्युमन रिसोर्स जाय तेय आज आयिल्ले आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 24 वरांच्या भितर ह्यो पायपलायन लिकेज आयज आमी परत एक फावटी फिक्स करतले आनी ताचे नंतर रेग्युलर सप्लाय जातलो।